घालून म्हणले सोर्सिसा कडल्यान कळटा की ती केस अजूनही पेंडिंग आसा ना असले जर कितें घटना जर जाल्या ह्यो सगळ्या घटनांचेर चौकशी ऑलरेडी चालू आहा. तुमीच म्हणटा ते चौकशी चालू आहा. ती म्हायती हांव घेवन तुमकां योग्य तरेन फॅक्च्युअली हांव तुमकां दिवं शकता डिटेल. आमच्या डिपार्टमेंटान हांवें ऑलरेडी आमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की कसल्याच परिस्थितीन आमी कसलेच विशय आमी हायड करचे ना, कसलेच फॅक्ट्स आमी अवॉइड करचे ना लोकांक दिवपाक. सगळे ट्रान्सपरंटली तुमकां दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसता. तशेंच तुमचे पोर्टफोलिओ आहे हेल्थ मिनिस्ट्रीचो, त्या गजाली कडेन रिलेटेड एक तुमकां विचारता आयपीएचबीचे जे स्टाफ आसा जे कॉन्ट्रॅक्ट हो जो विशय आशिल्लो हो कोर्टान गेल्लो. कोर्टान निर्णय जो गेला सबज्युडिस मॅटर आशिल्लो तो आनी कोर्टान जे डिसिजन घेतला तेजे भायर आमी वचूंक शकना. आनी मेन म्हणजे कित्याक की जे कितें कोर्ट निर्णय घेता आनी कोर्ट निर्णय एकदा घेतकूच इट इज बायंडींग ऑन द गव्हर्मेंट अँड सेम टायम दॅट देर वॉज अ मॅटर दॅट हॅज बीन डिस्कस्ड बाय द कोर्ट अँड कोर्ट डीड नॉट फायंड एनी मेरिट इन दॅट मॅटर. आयज कांय लोक वचून ते लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता. त्या लोकांचे बी कांय लोक आसतले भितर ते डिपार्टमेंटान आनी तेणी विचार करचो पडटलो ते कितें जाय ते. आनी म्हणून बेश्टे कितें वचून भडकोवपाक प्रयत्न हे करूं नये. आनी मेन म्हणजे कितें हांवें पळयलां काल काँग्रेस पार्टीक काम धंदो ना. काँग्रेस पार्टीन विचार करूंक जाय. कांय लोक भारतीय जनता पक्षान आतां काँग्रेसमय जाल्या 3 म्हयन्या भितर आनी म्हणूनच ह्या लोकांनी जे कोण गेल्ले ते हांणी विचार करपाची गरज आहा. बाबा आमी जेन्ना असले इश्यूज काडटा हेजो रिपकशन कितें जातले हे विशयाचेर तेणी लक्ष दिवंक जाय. ते जे लोक स्ट्रायकाक आसा तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता की हांव कांय सांगूंक शकना कित्याक खुबशे गोष्टी सबज्युडिस आहा. फाल्यां कोर्ट जे निर्णय घेता त्या निर्णय बरोबर वचूंक जाय. सगळ्या गोष्टी ऑलरेडी कोर्टान निर्णय घेतला आनी हांव कांय करूं शकना तेजे भायर. जे कितें कोर्ट ठरयता